वास्को खारीवाड्यार पिशी डोंगरेवेल्या गायत्री मराठे हे जाणटेलेच्या खुनाचो तपास नेमणे लागलो। गोंयांत पयलेच खेप भोंवपाक म्हणून आयिल्ल्या आंध्र प्रदेशाचे दोगांनी सोरो पिवन गायत्री मराठेक जिती मारपाची दुर्दैवी घडणूक घडल्या। वास्को पुलिसांनी विजय लक्ष्मणाक गोडली म्हणटात ताका अटक करून गोंयांत हाडला, जाल्यार दुसरो दुबावीत गोरेला रवींद्र म्हणटात ताका आयज गोंयांत घेवन येतले। 21 एप्रिलाक वास्को खाडीवाड्यार पिशी डोंगरी वाठारात गायत्री मराठे पिराय 79 वर्सां ही जाणटेलीची तिच्या रावते घरात कूड मेळिल्ली। त्याच वेळार तिचो कोणीतरी खून केला म्हूण स्पष्ट जाल्ले। वास्को पुलीस ह्या केसीच्या तपासाचेर आशिल्लेच निमणे सुमार 26 दिसां उपरांत वास्को पुलिसांक ह्या खुनाच्या दुबाविता मेरेन पावपाक यश आयले। मोठ्या कळाशेन पुलीस ह्या दुबाविता मेरेन पावले। धोकादायक गजाल म्हणल्यार आंध्र प्रदेशाच्या 2 गुन्यांवकारी विजय लक्ष्मण गोरली पिराय 35 वर्सां आणि गोरेला रवींद्र पिराय 25 वर्सां हे पयलीच खेप गोंयांत आयले। 20 एप्रिलाक ते वास्को रेल्वे स्टेशनार फातोडेर पावले, उपरांत थंयच न्हिदिल्ले आणि सकाळीच सोरो पिल्ले। उपरांत ते वास्को चोरी करपाच्या उद्देशान रेखी करपाक गेले। पिशी डोंगरे ते जेन्ना पावले तेन्ना तांकां गायत्री मराठे ही जाणटेली बायल एकलीच रावता हे कळले। तिच्या घरा चोरी करपाचे तांणी निश्चित केले आणि ते लागीच्याच बार्रान सोरो पिवपाक गेले। सोरो पिवन जाल्या उपरांत ते थेट गायत्री मराठेच्या घरात घुसले। तिका ताणे पयली बांदून घातली, उपरांत ती बोबाळ मारता म्हण कळटाच तिचो गळो दाबून तशेंच तिच्या गळ्याचेर धारेच्या हत्यारान वार करून तिचो खून केलो आणि थंयच्यान फुजियो काडले। उपरांत 21 तारखेक ही खुनाची घडणूक उक्ताडार आयली। सीसीटीव्ही फुटेजीत पुलिसांक विजय आणि गोरेला रवींद्र हांचे हालचाली मेळ्ळ्यो। ह्या दोगांनीच गायत्री मराठीचो खून केल्ल्याचे पुलिसांक लक्षात आयले आणि दोगांचो सोद सुरू जालो। वास्को पुलिसांक तपासात क्रायम ब्रांचाची मजत मेळ्ळी। दोगूय दुबावीत आंध्र प्रदेशात आसात म्हणून कळटाच क्रायम ब्रांचाची PR लक्ष्मी आमोणकर आणि तांचे पथक आंध्र प्रदेशात पावले। मात पुलीस पावच्या पयलींच दोगूय तामिळनाडू पळले। मात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमांतल्यान पुलीस तांचे मेरेन पावले आणि दोगांयकूय उखलले। Vasco railway station they came and they consumed liquor. They slept around that slept around the temple, Sai Baba Tabor temple railway station के पास. So next morning at 21st of April, now we come at the motive of the crime. So these two people got fresh and went to Khariwada beach. During afternoon, while returning from Khariwada, we noticed one lady standing outside her house. Vijay and Ravindra then sat next to the said lady house and observed her movement. And then they noticed that she was residing alone in her house. At this time, they had consumed alcohol next to the house that the bar that I was referring to. And after finishing our drink, they entered the house of the said lady with the intentions to commit robbery. But the lady suddenly approached them, and during there was a little scuffle, and lady shouted, and they were planning to tie her up and rob her jewelry also, and then the rest of the household items. But the lady shouted, and in a fit of the moment, because these two got afraid, they suffocated her throat and also slated also. Both the things happened. So that's how she died, and then they ran away from the place. Not ran away, they actually walked very casually. They were not actually running away as far as CCTV footage is concerned. So this is the story, and PM report also said the same thing, that the cause of death is asphyxia as a result of constriction of neck, wide injury number 1, and also in the asphyxia at the chest. So this is the whole story, and we have arrested both the accused. So this was a very heinous and very blind case, and said the accused number 1, Vijay, he has been granted police custody of 7 days, and the second accused Ravindra, he is on the way. गोमंतक TV खातीर वास्कोच्यान शुभम तिळोजी।